नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो. फातोर्डा जिल्हा हॉस्पिटलात लागसार जाल्ले हिट एंड रन अपघातात एकल्याक मरण. फातोर्डा पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव केला नोंद. फुडलो तपास सुरू. खोर्जुवे फेरी धक्क्यावेल्यान जीप थेट पावली न्हंयेत. गाडयेतले प्रवाशी सुरक्षीत. गुगल मॅपान केलो घात, सांगतात जीपीतले पर्यटक. मात जीपीत सापडल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो. 20% दरवाड केल्या ती फक्त उद्देगांक, सर्वसामान्य लोकांक न्ही. मंत्री सुदीन ढवळीकरांचे स्पष्टीकरण. लायटीचो कशाय कसो वापर करप्यांक फारीक करचे पडटले म्हणून सुदीनच उलयल्लो. आता म्हणतात तोमी नवे. गोय धरून देशातल्या हेर 12 राज्यांच्या मतदार वळेरेंत जातली सुधारणा. SIR प्रक्रिये खातीर 12 राज्यां आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्यो मतदार वळेऱ्यो आयज राती सावन करतले फ्रीज. मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांची म्हायती. म्हजे घर येवजण फक्त भायल्या लोकांक. गोंयकारांक म्हजे घर येवजणेचो कसलोच ना फायदो. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायचो आरोप. आणि आडवेळ्या पावसाक लागून गोंयभरची भात शेतां जाली आडवी. हाती तोंडाकडेन आयिल्ले पिकाची नाशाडी जाल्ल्यान शेतकार पडल्यात त्रासांत. आता खबरो विस्तारान. फातोर्डा जिल्हा हॉस्पिटला लागसार जाल्ले हिट एंड रन अपघातात एकल्याक मरण आयले. वेर्णा रावपी 48 वर्साचो प्रवीण सावंत अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयतारा उसरा राती हो अपघात जालो. हे विशीं फातोर्डा पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला. पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. काल राती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन मेन रस्तो जो आसा ताजेर एक हिट एंड रन केस जाली आनी हातूंत भितर एकट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हो दादलो आपल्या घरा वतालो. ताचें नांव आसा प्रवीण सावंत. हाका वर्सां 48 आनी हो सेनावली वेर्णा हांगा रावपी. तो आपले घर वतालो. घर वतना वाटेर ताजे कितें तरी पडलें पूण तो तें काडपा वतना फाटल्यान जी ग्रीनिश कार येताली ते कारीन ताका जोरदार धपको दिलो. हो धपको इतलो पावरफूल आशिल्लो की तो एक 100 मिटर सुमार उसळून पडलो आनी तो आगताक मेलो. थंयच्यान आय विटनसान ही घडणूक आमकां सांगली फोनाचेर. आनीक ताजे म्हणण्या प्रमाणे तो जी गाडी आशिल्ली ती खूब फास्ट येताली. 100च्या वयर स्पिडीर आशिल्ली आनी ताजो आपलो कंट्रोल जालो ना. तो मोकलो आनी डायरेक्ट थंयच्यान पळून गेलो. ताजे नंतर जो मनशान हे इन्सिडंट पळयलो ताणें 100 नंबराचेर कॉल केलो आनी सांगलें की अशी अशी घडणूक जाल्ली आसा. ताजे नंतर फातोर्डा पुलीस थंय पावले. 108 पावली पूण तो मनीस तांणी डेड डिक्लेअर केलो. आता फातोर्डा पुलीस ह्या प्रकरणाचो इन्व्हेस्टिगेशन करतात. सध्या पुलिसांनी अननोनाचेर हो गुन्हो नोंद केल्लो आसा. तो IPC सेक्शन 279 304A IPC आनीक 134A(B आनीक मोटर व्हेकल एक्ट हाजे अंडर हो गुन्हो नोंद केल्लो आसा. पुलीस ह्या दिसांक म्हणटात की आमी पेट्रोलिंग वाडयलां, नायट पेट्रोलिंग करतात. पूण अशें दिसता की हे इन्सिडंटाचे फाटल्यान की पेट्रोलिंग म्हणटा तें खंयच जायना. मेन हायवेचेर सुद्दां जायना. कारण जरी तो हायवेन सुद्दां गेलो जाल्यार ताका ह्या वाटे भितर 3 पुलीस स्टेशन लागतात. एक म्हणजे फातोर्डा, ताजे नंतर मायणा कुडतरी आनी मागीर वेर्णा. पूण खंयच ताका पुलिसांनी कोणेच ताका धरपाक शकनात. कारण मेन म्हणजे जाणें पुलिसांक कळयलें ह्या एक्सिडेंटा बद्दल तो डायरेक्ट 100चेर केल्लो म्हणजे हेडक्वॉर्टर्साक. आनी थंयच्यान तांचे सगळे पुलीस स्टेशनाक इन्फॉर्मेशन वचपाक जाय आशिल्लें पूण अजून पर्यंत ताका ट्रेस करपाक जालें ना. दुसरी पुलिसां मुखार ताका धरपाची म्हणजे एक डिफिकल्टी येता ती म्हणजे CCTV फुटेज. ह्या रोडा भितर 2 आस्थापनाय आसात. तांची CCTV आसा खरी पूण तांणी CCTV रस्त्या सायडी केली नासतना आपली सायडीक केल्या. हाजे कारण म्हणजे पुलीस येवन परते मागत आनीक वेगवेगळे इन्सिडंट जाता. ताका लागून हेल्प करपा लागून ह्यो आपली सायडीक मारून दवरले आसा. आनी हाका लागून पुलिसांक आतां मुखार आनी अशें CCTV कलेक्ट करीत वचचें पडटलें आनी ताजे नंतर हाजो तपास लागतले. पूण सद्या म्हायती मेळटे प्रमाणे अननोनाचेर फातोर्डा पुलिसांनी हाजो गुन्हो नोंद केलो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणेकार. खोर्जुव्या फेरी धक्क्यावेल्यान जीप थेट न्हंयेत पावपाची घडणूक घडली. सोमारा फातोडेर 2.5 वरांचेर ही घडणूक घडली. ह्या गाडयेंत आशिल्ल्या प्रवाशांक सुदैवान कसली दुखापत जावंक ना. उजो पालोवपी दळान घडणूकदार वचून जीप उदकांतल्यान भायर काडली. ह्या गाडयेंत सोऱ्याच्यो बाटल्यो तशेंच हेर कांय वस्तू सापडल्यात. गुगल मॅपाचो अंदाज चुकिल्ल्यान ही घडणूक घडल्याची म्हायती मेळ्ळ्या.
ये क्या है ये क्या है? दिखाओ ना क्या है ये? क्या है? नहीं मैं तुझको पूछ सुनो, रहा हूँ। फूको इसको, बताओ क्या है ये? तुझको मैं क्यों पूछूं? कौन सा क्यों? तुम बताओ ना, ये पूरा जो तमाशा किया ये क्या है? ये तमाशा नहीं किया, तुझको पूछा है। आमकां एक कॉल आयिल्लो की कार भितर पडल्या म्हणून. सो आमी तुरंत टर्नआउट केलो. टर्नआउट करतकूच आमी हांगा येवन पळयता जाल्यार हांगा लोकल आशिल्ले, पुलीस आशिल्ले. सो आमी पयलीं आयडेंटिफाय केली आनी ते आयडेंटिफाय करपाक आमचे लोकल आशिल्ले. एक अमन, निलेश आनी एक योगेश. हे दोग जाण भुरगे आसले, तेंच्यांनी आमकां हेल्प केली थंय आयडेंटिफाय करपाक. आमी तांकां सांगलें आमी आयडेंटिफाय करता, ट्रेन यूज करची पडटली. सो ह्या वजह आमकां ट्रेन यूज करची पडली ना. आमी जे आमचे फोन आमी ते वायर घालून ह्या भुरग्यांनी भितर वचोन ते घातले आनी टो गेली. गाडी सुरक्षीत टो करपाक करून आयली. काय डॅमेज जावना. डॅमेज तिजो फक्त फुडलो गार्ड एक डॅमेज जाला आनी एज युजल गाडी उदकान गेला म्हणून तेजी ती डॅमेज जाली आसली. सो हेतून 4 जाण आशिल्ले. एक अमरदीप सिंग म्हणून, किरणदीप कौर आनी नितीन सूत म्हणून. सगळे सेफ आसा, कांयच हानी जावना. तांणी काय सांगलें. चार जाण आसले. एकट्याचें नांव म्हाका मेळना. आमी इन्वेस्टिगेशन करता आसतना आमकां कळून येयलें की ते हे फॉलो करताले गुगल लोकेशन. सो त्या लोकेशनाचेर ते भितर वडे गेले. सो हांव एक तुमच्या मार्फत नाजाल्यार लोकांकूय एक आव्हान करता की तेंच्यांनी पंचायतीक जावं गव्हर्मेंटाक सांगून हांगा एक ब्रेकर घालपाचो. नाजाल्यार हांगा तरी गेट तरी एक घालून दवरपाचो, जेणे करून नेक्स्ट टायम असो इश्यू जावचो ना. What time it went inside? 2:30 in the night. 2:30 in the night. How you came here? No warning sign, no barricade, and do the not. Okay, but there are some beer bottles also inside. यावर उदकान पडलेली आणि कोणतरी मोयड्या रावता म्हणटा म्हणून भायलो तो. आमी ताका आमच्या हांगासले खोर्जुईचे आमी हेल्प केलो काडपाक, कित्याक आमकां वायट दिसलें कोणीय तो कोणायची जावं. म्हणून हितून बियरी आसा. तो म्हणटा लोकेशनार आपूण येयला. म्हाका दिसता तो टायट आसलो आनी आल्दोनान तरी सगळे भायल्योच येवन पडटात. आमचो आल्दोनकार कोणूच पडाता. हे जर गोंयकारांच्या गाडयेन बियरी आसले जाल्यार तांकां जेलीन व्हरता आनी कितें कितें पुलीस नाटकां करता की आतां हेजेर एक्शन पयलीं घेवंक जाय पुलिसांनी. गाडी पडला म्हणून हेजेर आतां एक्शन घेवपाची गरज आसा. 20% दरवाढ केल्या ती फक्त उद्देगांक सर्वसामान्य लोकांक न्ही. आपल्या स्टेटमेंटाचो चुकीचो अर्थ काढला म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. आपल्या 20% दरवाढीच्या स्टेटमेंटा उपरांत गोंयभर बोवाळ पडल्या उपरांत मंत्र्याक स्पश्टीकरण दिवचें पडलें. पळयात पुराय बातमी. सांजेच्या 5 ते सकाळी 9 मेरेन विजेचो गैरवापर करप्यांक वा लायटीचो कशाय कसो वापर करप्यांक अतिरिक्त 20% कर भरचो पडटलो म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान शुक्रारा सांगिल्लें. आतां ताच्या स्टेटमेंटा वयल्यान बोवाळ पडल्या उपरांत आपणें तशें उलोवंकूच ना म्हणून मंत्री सुदीन सांगता. टायम ऑफ डे ही खूब पोरणी येवजण आसा. सद्याक उद्देगां खातीर ही येवजण लागू केल्या. आपणें सर्वसामान्य लोकांक 20% अतिरिक्त भार सोंसचो पडटलो अशें खंयच म्हणूंक ना. आपल्या स्टेटमेंटाचो चुकीचो अर्थ काडला म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. डे बाय डे डिस्काउंटूय चालू जाता. डिस्काउंट म्हणल्यार ही लायट लोक कमीत कमी सकाळी 9 ते 5 पर्यंत ते प्रपोजल ऑलरेडी केले. 5 पर्यंत कमीत कमी वापरता ताका 20% डिस्काउंट मेळटा. लायटीचे खंयचे 9 ते रातचे 9 ते 5 सकाळचे तांकां 20% पर्यंत रिबेट मेळटा. त्या शिवाय जे लोक रातचे लायट वेस्ट करता आनी कितें वापरता, दिवे तशेंच दवरता वता, तांकां बिटवीन इवनिंग 5 टू सकाळचे पर्यंत 20% एक्स्ट्रा. पूण सर म्हाका सगळे लोक रातचे घरा आसता पळय तेंची चड युजीस रातचीच जाता. मागीर मेळत तशी लायट वापरता म्हणून गेला तातूंत भरपूर फायदो आसा. 20% डिस्काउंट जो आसा पळय एकदम भरपूर. पण आता ह्या दिसांनी गरमी जातली तेन्ना एसी मागीर कितें करप तर तातूंत तुमचें लक्ष येवना. कमीत कमी जे वापरता जो चलता एसी बी सगळे जाता. मातशें तुमी स्टडी करा विचार केली
खूब विचार करून 2 वर्सां हांवें ॲश्युरन्स सिस्टमीचे विचार केला आनी त्या नंतर हें सगळें अप्रुवल जालें. पूण लोकांगेर बा कोणागेर कांयच ना, तांकां डिस्कावंट कशें? तुजे प्रश्न आसा पळय, ताचे पयलीं तूं कंप्लीट स्टडी कर. हांवें 20% स्मार्ट मिटर चालू जातकीच तांचें हें आसा, पूण ताचेर स्टडी करपाक जाय म्हणून सांगलो तुका हांवें हो कार्ड व्हिडिओ आनी पळय, ताचेर स्टडी करपाक जाय, तुमी स्टडी करा म्हणून सांगला हांवें तुमकां. तुमी स्टडी करा म्हणून सांगला. आनी स्मार्ट मिटर आमचे डिसेंबराच्यान चालू जातले म्हणून सांगला. केन्ना कंप्लीट जाता स्मार्ट मिटराच्या स्मार्ट मिटरा वयल्यान आयला. तूं खंय तरी गडबड करपाक सोदता, आजूय परत गडबड करपाक सोदता. सो नाका आशिल्ले प्रश्न विचारनाका. हांवें सगळी क्लॅरिफिकेशन तुमकां दिल्ल्या, सगळे आशिल्ले म्हाकाय खबर आसा आनी हांव कितें उलयना तेंय म्हाका खबर आसा. सर्वसामान्य लोकांक 20% दरवाडीचो शॉक दिवपाचो निर्णय एका सप्तका भितर फाटीं घेयना जाल्यार गोंयभर आशिल्ल्या वीज खात्याच्या ऑफिसांनी वचून आमी बोवाळ घालतले म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान शिटकावणी दिल्या. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान केल्ल्या 20% वीज दर वाडीच्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी वीज खात्याच्या मुख्य अभियंत्याक घेराव घालून जाब विचारलो. जे ढवळीकरान स्टेटमेंट केलो की तुमकां जी इलेक्ट्रिसिटी तुमी कंज्यूम पळय करतले एक्स्ट्रा, ताजेर आमी 20% लायतले, ते कंज्यूम करता तो मिटर ओनली स्मार्ट मिटर कॅन शो. सो दीस शोज दॅट द स्मार्ट मिटर विच इज येट टू कम, विच इज इन बॅक डोर, इज अ तलवार ऑन गोंयकार्स हेड. आमी कशाच पद्दतीन हे 20% हायक फॉर डोमेस्टीक कन्जम्पशन जावपाक दिवचे ना. ताणें आमकां एश्युरन्स दिला की सांजचे म्हणलें आपूण काडटा. आमी तरी मुखार वचून 1 आठवड्याचो ताका टायम दिता. जर तर एका आठवड्यान जर तर ते येना जाल्यार म्हाका दिसता गोंयभर प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिसान आमकां थंय आज वचून बोवाळ घालून प्रत्येक गोंयकाराक जागृत करचें पडटलें. गोंयकारांक आमचे लायटीचें बील खूब वाडपाचें आसा आनी ताचें कारण म्हळ्यार एक तर गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग 500 crores प्लस सगळ्याचे नवे मिटर घालपाक. 7.5 लाख गोंयभर नवे मिटर घालपाची हो एक प्रोजेक्ट काडिल्लो आसा. तो एका कंपनीक वचपाचो आसा. तो कंपनीचो मालक कोण, त्या कंपनीच्या मालका कडेन ह्या मिनिस्टराचें रिलेशन कितें तें आमकां खबर ना. ते मिडियान विचारचें आनी गोंयकारांनी विचारचें. सो हो एक पयली कॉस्ट आसा 500 कोटी. आनी तो कॉस्ट जशें आतां कोणूय आपली लायटीची बिलां उगडून पळयात, तुम्ही जे कन्जम्पशन केला ताचे 1000 रुपया बिल आसतले, पूण तातूंत मागीर कसले कसले चार्ज घालून पळय आनीक 800 रुपया 1000 रुपया एड जाता न्ही. तातूंत हो स्मार्ट मिटर सरचार्ज म्हणून तुमकां तुमचेर घालपाचें आसा. हे जे 500 कोटी घेतल्या ते कळ्ळें न्ही. सो दॅट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकंडली व्हडलो प्रॉब्लम म्हळ्यार जे हे नवे मिटर घालपाचे आसा ते डिसेंबरांच्यान, दोज आर कॉल्ड स्मार्ट मिटर्स. हातूंच्यान टायम ऑफ डे टॅरिफ बिलींग जातलें. टायम ऑफ डे म्हळ्यार 24 वरां विल बी डिवायडेड इंटू 3 स्लॅब्स. एक म्हळ्यार सकाळचे 9 ते सांजचे 5, दुसरो म्हळ्यार सांजचे 5 ते रातचे 1 पर्यंत आनी तिसरो म्हळ्यार सांजचो रातचो 1 ते सकाळचे 9 पर्यंत. इन दीस 3 स्लॅब्स. आनी ह्या तिनूय स्लॅबाक वेगळ्यो वेगळ्यो रेटी आसतल्यो. आनी जशें आमी काल प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलां, ज्या वेळार सामान्य मनीस सगळ्यांत चड कन्जम्पशन करता त्या वेळार रेट सगळ्यांक हाय. सो not only has the electricity department and Bharatiya Janata Party government of Goa increased the rates, म्हणजे जी टॅरिफ असता पयली युनिट पर रेट किंवा पर युनिट रेट असता ती वाडयल्याच, पूण ताज्या वयर 20% एक्स्ट्रा चार्ज करतले ड्युरिंग द टायम वेर यू कंज्यूम द मोस्ट. सो आमी हे सगळे फायंड आउट करपाक गेल्ले आनी डिपार्टमेंट आमकां सांगतात की एक्चुअली तुमचे बिल कमी जातले म्हणटा. वी हॅव नो रिझन टू बिलीव दीस. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बिहारा उपरांत गोंय धरून देशांतल्यान हेर 12 राज्यांनी मतदार याद्यांत सुदारणा करतले. वेंचणूक आयोगान सोमारा हे विशींची घोशणा केली. ह्या 12 राज्यांनी मतदार याद्यांचे पुनर्परीक्षण 28 ऑक्टोबराक सुरू जातले. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान गोंया सयत 12 राज्यांतल्या मतदार याद्यांतल्यो चुका दुरुस्त करपाचो निर्णय घेतला. मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारान सोमारा हे विशीं घोशणा केली. SIR प्रक्रिये खातीर 12 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्यो मतदार वळेऱ्यो आयज राती सावन फ्रीज करतले. हातूंत अंदमान आनी निकोबार, छत्तीसगड, गोंय, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश,
पुदुच्चेरी, राजस्थान, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल ह्या राज्यांचो आस्पाव असा। कई बार एक बार जब बूथ लेवल ऑफिसर घर जाता है तो या तो कुछ मतदाता अवेलेबल नहीं होते या कहीं गए होते हैं, और या उनको मैचिंग या लिंकिंग करने में कोई समय लग रहा हो, तो ऐसे केस में बूथ लेवल ऑफिसर्स दूसरी बार भी जाएंगे और तीसरी बार भी जाएंगे। 3 बार हर बीएलओ हर घर जाएगा। जो प्रवासी लोगों की समस्या को हटाने के लिए जो राज्य से कुछ समय के लिए बाहर गए हुए हैं लेकिन वहीं के सामान्यतः रहने वाले हैं, वो ऑनलाइन भी भर सकते हैं, और खास तौर से कई बार अर्बन वोटर्स को, क्योंकि उनके दिन के समय ही ऑफिस आवर्स रहते हैं, तो वो भी ऑनलाइन भर सकते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर का यह भी कार्य होगा कि जब वो इन्यूमरेशन फॉर्म देता है तो इन्यूमरेशन फॉर्म दस्तखत करके मतदाता को वापस भी करना होता है। तो अगर मतदाता की मृत्यु हो चुकी हो, या वो स्थायी रूप से प्रवास कर चुका हो, या वो एक से जगह ज्यादा रजिस्टर हो गया हो, तो वो उस जगह दस्तखत नहीं कर पाएगा, और ऐसे लोगों की शिनाख्त करना भी बीएलओ की जिम्मेदारी है। एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो मतगणना, वो इन्यूमरेशन फॉर्म की जो फेज होगी, उसमें किसी भी व्यक्ति से किसी और कागज की आवश्यकता नहीं होगी, बस उन्हें अपनी मैचिंग या लिंकिंग दिखानी होगी कि 2003 में किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोमंतक टीवी। फाटले 4 दिसांच्यान पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून गोंयांत शेतकारांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला। लुवणे खातीर तयार जाल्ले भाताचे पीक पावसाक लागून नाशाडी जाल्या। इतलेच न्हय जाल्यार शेत आडवें जावन भाताक कोंब फुटल्यात। हातातोंडाकडेन आयिल्ल्या पिकांचे लुकसाण जाल्ल्यान शेतकारांनी हुस्को उक्तायला। देखून सरकारान कितें तरी लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या। फाटले 4 दीस सेगीत पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून शेतकारांक फटको बसला। साश्टी वाठारांतल्या शेतकारांच्या शेतांनी मोठ्या प्रमाणात पावसाचे उदक साठोवन उरिल्ल्यान पिकावळींची नाशाडी जाल्या। देखून सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या। चयला आसतलें नोव्हेंबर टायम म्हणल्यार ऑक्टोबर नोव्हेंबर टायम म्हणटा निवपाचो, शेत निवपाचो, हे आमगेले खरीफ शेत निवपाचो। पूण आतां गेल्ले 10 दीस सुमार जाले असो भयंकर पावस पडपाक लागलो की शेतां जी कोणाली स्टँडींग आहा ती आड पडपाक लागल्या, आनीक तांकां कोंब येवपाक लागला। जेणे कोणी पळय पावसाचे स्टार्ट जावचे पयलीं कोणी निवल्ली तांकां सुकोवपाकूय मेळना, तेंगेले हांकां कोंब येवपाक लागला, कित्याक तांकां सुकोवपाकूय मेळना आनी ताका वारें करपाकूय मेळना, आनी जी स्टँडींग आहा ती कट करपाक मेळना, कित्याक शेतांनी उदक भरलेलें आसा। हार्वेस्टर जे पळय कोणाचे सर्वीस प्रोवायडर कोण आहा तांकांय काम ना, कित्याक तांकां मशीन चलोवपाक मेळना। मशीन चलयता एक अर्दे वर सुमार दिसता दिसभर पावस पडटा, सो मशीन स्टार्टूय मारून फायदो ना, आनी ते स्टार्ट मारले जाल्यार ते शेतांक उदक भरोन ते मशीन रोमता, आनी दुसरी म्हणल्यार उदका लागले जाल्यार उदक भितर सरलें जाल्यार परत तेगे हार्वेस्टिंगूय सारकी जायना। सो ही सगळी जी हें जाल्ली आहा तेजेर ओवरऑल सगळ्याक लॉस जाल्लो आहा। सगळें गेलां, आड पडलां, उदक भरलो आहा, हाल थिंग रोव येतलो, आनी पयलीं पड कोणें हार्वेस्टर लायन केलो पडे ते लोकांनी हार्वेस्ट केलो पडे तेंगे सगळें भातां रोव आयला। आतां आमचो MLA बी आयकलां, राय बाय सगळ्या रोव आयल्या ते भात कोंतायना, ते गोरवां पासून खावपाना, ते कोंब येतलो। आतां हें आड पडला आनी गॅरंटी ना, आनी मातशी वाड जाल्यार ओके, ना जाल्यार आख्खो हांव 100% लॉस, आतां 90%। हें स्वच्छ उदक भरलो आहा, आनी आमकां गव्हर्मेंटान जाता तितू आतां आमगे MLA उलयले ते भाशेन जाता तितू कॉम्पन्सेशन दिचें। सांखळे मायणान हवेले वाठारांत लुवणे खातीर तयार जाल्ली शेतां पावसा खातीर आडवी पडिल्ल्यान भातांक कोंब फुटल्यात। इतलेच न्हय जाल्यार उबी आशिल्ल्या कणसांक लेगीत कोंब फुटल्यात। हाका लागून शेतकारांचेर आतां दुखाचे दोंगर कोसळ्ळा। लुकसाण जाल्ल्या शेतांची सांखळेचो सहाय्यक शेतकी अधिकारी पंकज पोकळेन पळोवणी केली। शेतकरी आधार निधी येवजणे अंतर्गत ह्या शेतकऱ्यांक मदत करतले अशें आश्वासन ताणें दिलें। आणि आता फ्रायडे प्लांटेशन केल्यानंतर हार्वेस्टिंगाची आमची तयारी केली आम्ही। एज अ फार्मर प्रोड्युसर कंपनी म्हणून आम्ही हार्वेस्टर हाडून आमचे सगळे रेडी असले,
आता ते काम आम्ही दिवाळी जाल्यानंतर लगेच सुरू करप अशातलो आमचो विषय आसलो आणि ते करताना आमकां एक जाणवलेलें की जो दिवाळी नंतर जो पावस सुरू जालो त्या पावसान ही जी आमची हे जाली म्हणजे सुरवात जाली ती अजून पर्यंत आमचो पावस न थारल्या कारणान उदक भरलें आडवे पडले भात ते कोमेले आणि दुसरी गोष्ट महत्वाची खंयची तर जे उबे भात असले ते भात मॅच्युअर जाल्ल्या कारणान पावस कंटिन्यू पडलो आणि कंटिन्यू पडल्यानंतर कंटिन्यू पडल्यानंतर ताका अशे पद्दतीचे कोंब येयले म्हणजे आता ते हार्वेस्टिंग करपाची बी सुद्धा परिस्थिती ना जेणे करून आमकां 100% लुकसाण आयचे घडयेक जाल्ले आसा. आमी हे शेत लागवडी काडपाचो प्रयत्न करून लागवड करून हाडलेले आणि त्या प्रमाणे आमकां बरें पिकलेले पण आयज गेले 5-6 दीस पावस जो पडटा ते हिसपा भायर पावसार आमची कंप्लिटली लुकसाण जाल्ली आसा. म्हाजे एक रिक्वेस्ट आसा गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री आनी जनरल ऑफिसर हेंच्यांनी जे आता आम्ही एक हेजेर हे केल्या उपरांत काल सीएमाक सांगल्या उपरांत सीएमान रोखडेच जनरल ऑफिसरांक धाडून हांगा सर्वे जाल्ली आसा पण सीएमा कडेन म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा की आमचे जे कितें लॉस हे जाल्ले आसा तेन्ना बेगीनच्या बेगीन आमची कितें ही लुकसाणी जाल्या ती मेळोवन दिवची. नमस्कार, माझे नाव पंकज पोकळे. हांव सहाय्यक कृषी अधिकारी म्हणून सांखळे हांगा काम करता आणि आयज तुम्ही पळयता मायणा ह्या वाठारांत सगळ्या शेतकऱ्यांचे भात जे लायिल्ले 2 लाख स्क्वेअर मिटर एरियेन हे सगळे नुकसाण जाल्ले आसा. तेंचे हे भात आडवे पडून ताका कोंब येयल्ले आसा आनी तेजो आतां कांयच उपयोग ना. हार्वेस्टिंग करून सुद्दां कांयच तेजो यूज ना. सो आमी हांगा अंडर द इन्स्ट्रक्शन ऑफ ऑनरेबल सीएम आनी आमचे जे डायरेक्टर आहा तेंचे इन्स्ट्रक्शनाच्या अंडर आमी हांगा सर्वे करूंक येयल्ले आसा आनी हांगा सर्वे करून तांकां आमी शेतकरी आदार निधी म्हणून एक गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम आसा जी शेतकऱ्यांक एक आदार कसो नुकसाण जाल्या नैसर्गिक आपत्तींतल्यान नुकसाण जाल्यार तांकां दिता. सो आमी हांगा ही शेतकऱ्यांक फॉर्मां दिल्ली आसा आनी ताका कृषी कार्ड एब्स्ट्रॅक्ट किंवा 114 फॉर्म लावन ही फॉर्मां आमच्या ऑफिसान सबमीट केल्या उपरांत आमी तांकां नुकसाण भरपाई सर्वे करून तांकां दितले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ह्या समयार आपण चड कांयच उलोवपाक शकना पूण फोंडे पोट वेंचणुकी संदर्भातली पक्षाची भूमिका केतन भाटीकाराक समजावन सांगतलो अशें मोगोवपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकार सांगता. पक्षान तिकेट दिली जाल्यार बरें आसा नाजाल्यार अपक्ष म्हणून फोंडेच्यान पोट वेंचणूक लडयतलो म्हणून मोगोवपाचो फुडारी केतन भाटीकारान उलोवन दाखयलें. हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक सुदिनान जाप दिली. डॉक्टर केतन भाटीकर मान्य म्हाका ताणें बरो स्टेटमेंटूय दिला. आय एप्रिशिएट हिज स्टेटमेंट. ताणें मनापासून तें उलयलां त्याबद्दल दुबाव ना. आमी युतीन आसा आनी मोगो पक्षान सध्या डिसिजन ऑलरेडी मोगो पक्षाचो अध्यक्ष उलयला. कोणीय तिसरो मनीस उरूंक ना. मोगो पक्षाचो अध्यक्ष उलयला ते सगळ्या बावन आसा. स्टेटमेंट जो मोगो पळय केतन भाटीकार इज अवर गुड वर्कर. हांव ताजे कडेन अजून बसून उलोवना. हांव स्वता ताजे कडेन उलयतलो त्याबद्दल दुमत ना. नंबर 2 आमी युतीन आसा. युतीचो हे आमी निभावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. मोगो पक्षाच्या अध्यक्षान स्टेटमेंट दिला. हो स्टेटमेंट आमी फुडें व्हरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. प्रत्येकान जर तो एमजीत आसा जाल्यार फुडल्यो गोश्टी जेन्ना जातल्यो तेन्ना आमी अध्यक्ष उलयना. म्हाकाय खबर नाशिल्लें अध्यक्ष उलयतना. अध्यक्ष उलयना न्हय. सो समथींग इज देयर इनसायड न्हय. सो सगळ्यांक सांगून आमी ते मुखार असो हट जाला म्हणटा तो आपूण मान्य हट जाता. तुमी समजयतले सर तांकां डेफिनेटली हांव समजयतलो. तुम्ही सांगतले कॉन्टेस्ट करू नका. इंडिपेंडंट हांव ताजे कडेन पूर्णपणे उलयतलो. उलयता आसतना कितें कितें संबंदीत इश्यू आसा ते तुमचे कडेन डिस्कस करूं शकता. ह्या विशयाचेर एट दीस स्टेज आय कांट डिस्कस. तुम्ही सांगतो लीडर हॅज सेड दॅट. सर ही सेज आय हॅव हाय रिस्पेक्ट फॉर सुदीन ढवळीकर and I also got very high respect to Ketan. भटक्या सुण्यांचे वाशिनीकरण आणि नसबंदी करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान ऑगस्टात आदेश जारी केल्लो. मात पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि दिल्ली महानगरपालिका सोडली जाल्यार हेर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आदेशाक पाळो दिवंक ना. तशेंच भटक्या सुण्या विशीं कितें पावलां उबारलीं हे विशीं प्रतिज्ञापत्रां सादर करूंक नाशिल्ल्यान राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुखेल सचिवांक सर्वोच्च न्यायालयान समन्स धाडला. 3 नोव्हेंबराक जावपी सुनावणेक हजर रावन प्रतिज्ञापत्र कित्याक सादर करूं ना ते स्पश्ट करचे म्हणून निर्देश दिल्यात.
पुराय देशातल्या भटक्या सुण्यांचे वाशिनीकरण आणि तांचे नसबंदी करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान ऑगस्ट म्हयन्यांत आदेश जारी केल्लो. मात ह्या आदेशाक जाणी पाळो दिवंक ना आनी भटक्या सुण्यां विशीं कितें पावलां उबारली हे विशीं प्रतिज्ञापत्र सादर करूंक नाशिल्ल्यान पश्चिम बंगाल आनी तेलंगणा सोडून गोंया सयत हेर राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या मुखेल सचिवांक सर्वोच्च न्यायालयान समन्स धाडल्यात. देशात सुण्यांनी घास काडपाच्यो घडणुको सुरूच आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयाचें म्हणणें. हे विशींची फुडली सुनावणी फुडल्या सोमारा म्हळ्यार 3 नोव्हेंबराक जातली खंय. सगळ्या मुखेल सचिवांनी ह्या सुनावणेक हजर रावचे अशें खंडपीठान कळीत केला. फकत पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि दिल्ली महानगरपालिकेन प्रतिज्ञापत्रां दाखल केल्यात अशें न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि NV अंजारिया हांच्या खंडपीठान नमूद केला. देखून राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांक फुडल्या सोमारा जावपी सुनावणेक हजर रावून प्रतिज्ञापत्रां कित्याक दाखल करूना ते स्पश्ट करचे म्हणून निर्देश दिल्यात. हे विशीं राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशांक नोटीसी जारी केल्यात खंय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अवैध वेपार परवानो नासतना सुरू आशिल्ली दुकानां मुरगांव पालिकेन सील केली. फाटल्या 2.5 वर्सांच्यान संबंधीत दुकान धन्यांनी थकबाकी भरूंक नाशिल्ल्यान पालिकेन ही कारवाय केली. आता सुमार 200 प्रलंबीत परवान्याचो शुल्क भरचो. संबंधीत दुकान धन्यांक नोटीसी धाडून 7 दिसांची मुजत दिल्या, नाजाल्यार दुकानां सील करतले अशी शिटकावणी पालिकेन दिली. आमचे आता आम्ही 2.5 वर्सां जाली. आम्ही लोकांक पयलींच वाहन केलेले बाबा कोणी तर ट्रेड लायसन बीन कोणी करूंक ना आनी तो धंदो करता तेंच्यांनी येवन ट्रेड लायसनां आपणाचें कितें आहा तें करपाचें, लायसन एक्टिवेट करपाचें. पण खूब जाणां आमी सांगले, थोड्यांनी येवन भरले, थोड्यांनी अजून भरूंक ना. आमकां ग्रांटेड केले. थोडे समजता कितें बाबा आमी बेश्टे उलयता आमी काय करना म्हणून. पूण आमी हेचेर स्ट्रिक्टली आमी एक्शन घेवपाची स्टार्ट केल्ल्या. आता आमी अरावंड 200 आमी ऑलरेडी नोटीस धाडिल्ली आहा, नोटीस सर्व केलेली आहा. तांकां 7-15 दिसा टायम दिलेलो आसा. तांकां तर तेंचे शॉप नाजाल्यार दुकान कितें तरी सील करपाचें ना, जाल्यार तेंच्यांनी आपणाची ती फी भरपाची आहा. आमी स्ट्रिक्टली आसा. आमकां रेव्हेन्यू हांगा कांयच ना. आमच्या म्युन्सिपालिटीक आमकां पगार घालपाक प्रॉब्लम जाता एकदां. म्हणून आमी हे ड्रायव्ह आमी हो एक्चुअली पयलीं जावपा लागलो, खंयच्या कारणान तो जावंक ना. पूण आतां आमी 2.5 वर्सां आमी चालूच दवरलेलो आसा आनी हो चालूच उरतलो. आमकां लोकांक त्रास करपाचें ना. तुम्ही धंदो करता, हांवें पयलींय सांगला, तुम्ही बिझनेस करता आमकां प्रॉब्लेम ना. पण एज पर कायद्याचेर तुम्ही ट्रेड लायसनां ती तुम्ही भरची, नाजाल्यार तुमचें कितें आहा तें आमी एक्शन घेतले आनी आमी तुमची दुकानां सील करतले. आमी जाले फाटले 1 म्हयनोभर हो एक्सरसायज चालू दवरला की जे कडेन आमची रेव्हेन्यू लिकेज जाता, स्पेशली हाऊस टॅक्सांतल्यान, ती आयडेंटिफाय करपाची. सो आमी ऑलमोस्ट 5 टिमी केल्ल्यो आनी एक 5 टिमीक वेगवेगळे वार्ड अलॉट केल्ले. फर्स्ट स्टेज आशिल्ली जेंचे ते डॉक्युमेंट्स जर तर ना तांचे कडेन ते आनी सबमीट करपाचे. सो इन द प्रोसेस आमी ऑलमोस्ट 100-150 सुमार आमी 200 प्लस आमी शोकॉज नोटीसीस दिल्ल्यो. आता वी आर गोइंग टू वी हॅव स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, म्हणजे जेणे कोणें पयलीं दिल्ली आनी जेणे कोणें डॉक्युमेंट हाडून दिवना तांचे कडल्यान आमी आतां सिलींग आतां आमी स्टार्ट केले कडेन अंडर सेक्शन 265A ऑफ गोवा म्युन्सिपालिटीज एक्ट. आतां एम्पल ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी दिवन सुद्दां जर तर कोणी जर आमकां अशें फुड्यान येनात सबमीट करपाक आनी विदावट एनी ट्रेड लायसन जर तर बिझनेस चालू दवरता जाल्यार अशी एक्शन ही चालू दवरतली. इट इज नॉट दॅट वी आर डिरायविंग सम सॅटिस्फॅक्चर आउट ऑफ दीस. आमकांय वायट दिसता की खंयचे तरी बिझनेस आमी सील करतात म्हणून. पूण हेजो अर्थ असो न्ही की वी वील वेट एंडलेसली एंड वील ट्राय टू गिव एज मच लॉंग रोप एज पॉसिबल. अशें जावचें ना. सो आमी मागतात लोकां कडेन की तांणी म्युन्सिपालिटी कडेन कॉपरेट करचें, म्हणजे एस्पेशली बिझनेस हाऊसेसा कडेन जेणे कोणी अशें जांकां कोणें हे ज्यो पळय शोकॉज नोटीसीस पडल्या पळय तांणी फुडें येवन सगळे त्या कॉम्प्लायन्स करून घेवचें आनी बरे भशेन आपली बिझनेस चलोवचें. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर.
नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता.